विसा उपरांत तुमकां येवकार। अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेमार्फत 10 ते 12 मार्च ह्या काळात नवी दिल्ली आयोजित केल्ले 31व्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनाची तयारी पुराय जाल्या। गोंयांतल्या सुमार 200 प्रतिनिधी जाल्यार हेर भागांतल्यान 300 प्रतिनिधी ह्या साहित्य संमेलनात वांटो घेतले। एकूण 500 प्रतिनिधी ह्या संमेलनात वांटो घेतले अशी माहिती अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे अध्यक्ष गोकुळदास प्रभू हांणी दिल्या। आरडी स्कुआ खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। अखिल भारतीय कोंकणी परिशद फाटल्या 8 दशकांनी भारतभर वेगवेगळ्या राज्यांनी प्रदेशांनी वचून कोंकणी समाजाच्या वेगवेगळ्या विभागां कडेन संपर्क साधून कोंकणीची अस्मिताय, कोंकणी भास, साहित्य, संस्कृती हाच्या सगळ्यांच्या विकासा खातीर आनी प्रगती खातीर काम करीत आसा। ह्या फाटल्या 8 दशकांनी अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेची राष्ट्राच्या वेगवेगळ्या प्रदेशांनी 30 अधिवेशनां आनी 22 साहित्य संमेलनां आमी घडोवन हाडल्यात आनी आतां 23व्या साहित्य संमेलनाची तयारी जायत आसा। तुमकां खबर आसा हें साहित्य संमेलन येत्या 10, 11 आनी 12 ह्या दिसांनी नवी दिल्लींत आयोजीत केल्लें आसा आनी ह्या संमेलनाचें उद्घाटन हिंदी भाशेच्यो ज्येश्ठ साहित्यीक श्रीमती मृदुला गर्ग हांच्या हातांनी जातलें।